सुरवातीक आमी गायन गावया. A3 page 2. A3 page 2. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. इश्टानो, आयज आमी बागयोन तांतुनीच्या 5व्या त्रेजेनान वांटो घेवंक हांगासर आयिल्लीं आसात. भोगतीन मोगान जाणात आमी भावार्थान आयल्यान की बागयोन देव आपल्या चाकरा बागयोन तांतुनी उदेशी आमचे विणवणी आमच्यो गरजो आयकतलो. आनी ह्याच भावार्थान हांगासर आमी हाजीर आसतना देव आयज आमकां संदी दिता केरीत भाशेन कुटुंबाचेर नियाळ करून. आनी कुटुंबाचो एक म्हत्वाचो भाग म्हणल्यार भुरगीं. जिवीत आनी भुरगें देवाचें देणें. आनी ह्याच जिविताचो आनी भुरग्यांचो सांबाळ करून तांकां मान दिवंक देव आमकां आपयता. थोडी आमच्या असोगतायेक लागून आमी भुरग्याक आनी केरी भाशेन जिविताक तितलो मान दिल्लो ना जायत. सोयिंबा आड जे उपाय आसात ते आमी वापुरल्यात जायत भुरग्यांक जल्माक हाडून. आनी देवाचेर आड आमी गेल्यान जायत. ह्या वेळार देवाचें बोगसणें आमी मागुया. कालतिकायन म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून थोडां विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या वासोत बागेवन सदांच सांगतवार मरे सगल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया. एमिसाचें इंतेसांव देवा कारगां दिवंक भेटयता. मिस्टर एंड मिसीस कोसुसांव फेर्नांदीस तांचे पासत आमी मागुया. तेच भाशेन आयज हांगासर जायते जाण मोगान आयिल्लीं आसात. थोडीं कितले पयस जावन आयल्यान भावार्थान आपले अंतरेक बागेवन तांतुनीक जावं. कित्याक आमी जाणान होच आमचो मोगाचो आपुरबायेचो बागेवन आमच्यो गरजो विणवण्यो देवा चडशीं दवरतलो. एकामेका पासत आमी मागुया. तेच भाशेन आयज केरीत भाशेन जीं कोण भुरग्याच्या देण्याक आशेतात तांचो आमी उगडास करुया आनी तांचे पासत मागुया. आमच्या घरांत आसल्या भुरग्यां बाळां पासत आमी मागुया. देवाचें व्हडतें देणें तें
तांचो मान अभिमान राखूंक आमकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या बागेवन तांतून कोऱ्या बावार्थाचो शार प्रसूंक दा आनी गोरजेका कद्दाक असल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मजूत आमकां मेळूं. आमच्या सोमी आमच्या बुदा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. तोबिताच्या पुस्तका वेलें वाजप. त्या दिसांनी आना बसून आपल्या पुताची वाट पळयताली. कोण एकलो येता तो आपलो पूत म्हूण तिका रोखडीच कात्री जाली आनी तिणें बापायक म्हटलें, पळय तुजो पूत येता. आनी ताचो सांगाती ताच्या बराबर आसा. बापायशी पावचे आदीं राफाएलान तोबियासाक म्हटलें, तुज्या बापायचे दोळे उक्ते जातले म्हूण हांव तुका खात्री दितां. हे मासलेचें पींत तुज्या बापायच्या दोळ्यांक तुवें लावूंक जाय. ह्या वक्तान ताचे दोळे सणसणटले, पूण ते ताच्या दोळ्यांतलीं धवीं फुलां काडून उडयतले. आनी तुज्या बापायक नव्यान नदर येतली आनी तो पळयतलो. आवय धांवून आयली आनी आपल्या पुताच्या गोमट्याक वेंग मारून तिणें म्हटलें, म्हज्या पुता, आतां म्हज्यान मरूं येता, कित्याक हांवें तुका पळयलो. आनी तीं रोडलीं. तोबीत उबो जालो आनी आंगण्यांतल्यान दाराशीन येवंक लागलो, पूण ताचे पांय लागनासले. तोबियास ताचेशी आयलो. ताच्या हातान मासलेचें पींत आसलें. बापायच्या दोळ्यांचेर फूंक मारून ताणें म्हटलें, भिवू नाका बापा. हें म्हणून ताणें ताका ओकोत लायलें. थोडो वेळ तें तशेंच दवरलें आनी मागीर दोनूय हातांनी ताच्या दोळ्यांतली साय ओडून काडली. तेन्ना बापूय ताच्या गोमट्याक वेंग मारून रडलो. ताणें म्हटलें, म्हज्या पुता, तूं म्हज्या दोळ्यांची बावली, तुका हांवें देखलो. आनी उपरांत ताणें म्हटलें, देवाक वाखाणी, ताच्या तोर नांवाक वाखाणी, सगल्या ताच्या पवित्र दुतांक वाखाणी, ताच्या तोर नांवांक वाखाणी सासनाच्या सासनांक. ताणें म्हाका कोश्टायलो, पूण आतां म्हजें चुचुरे केले आनी तोबियास म्हज्या पुताक हांव पळयतां. देवाचें उतर हें. देवाचे बोर उपकार. आमचो जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगलीं म्हणुया, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसो सोर सर्वेस्पराची वाखाणी करतलो. सगल्या म्हज्या जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो दुमालो भोगतल्यां खातीर तो नीत कोत्ता. बुकेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांकली सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्यांचे दोळे उकोडटा. बागोवलोल्यांक नीत उबीं कोत्ता.
सोर्वेस्पोर पोरक्यांक राखता, अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब: ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पोर आपुरबाय कोत्ता, फुटपाथक्याची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिडकेचे पिडकेन तुजो देव, तोच सर्वेस्पोर राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. जबाब: ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. शुभ वर्तमानांक आमची कालचां मनां तयार करूंक उबी रावया. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो, आनी आमी ताचे तांय येतल्यांव. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जिवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी रोडटल्यात आनी पिरगोतल्यात, पूण संवसार कुशाल बरीत जातलो. तुमी कुशाल बरीत जातल्यात, पूण कोंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. एक बायल पोरसूत जावच्या वेळार आपलो वगोत पावलो म्हूण कोंती बरीत जाता, पूण भुरग्याक जोल दितूच संवसारांत एक मनीस जाला म्हूण संतोसून तिका आनी कोंतीचो उगडास जायना. तशेंच तुमकां आतां खोंत जाल्या, पूण हांव तुमकां नव्यान पळयतलो, आनी तुमचें काळीज कुशाल बरीत जातलें, आनी तुमची कुशालकाय कोणूच तुमच्या काळजांतली काडचो ना. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, आयज आमी बागयोंत आंतोनीच्या त्रेझेनाच्या 5व्या दिसान हांगासर आसात, आनी आयज आमचो विशय म्हणल्यार कुटुंबांत भुरगीं तें एक देवाचें देणें. भुरगें रोचून हाडपाक सैमा आड उपाय नाकारुया. भुरग्याचें व्हडटेपण, हे जिविताचें व्हडटेपण नियाळूंक आयज देव आमकां उलो मारता. अशेंच एक दीस खंय टिचरीन आपल्या भुरग्यांक एक एसायनमेंट दिलो, आनी हो एसायनमेंट कितें काय, एक एसे बरोवंक. आनी एसे कसली, जिवितांत तूं कितें जावंक सोदता ती एसे. आनी भुरग्यांनी बरयली, आनी तांचे सगळे एसायनमेंट कलेक्ट करून ही टिचर खंय वाचताली. जायत्या भुरग्यांनी बरें बरें बरयलें, हांव दोतोर जावंक सोदतां, हांव आदवोगाद जावंक सोदतां, हांव वेगवेगळें. पूण एक भुरग्यान खंय वेगळेंच कितें बरयलें, हांव टीव्ही जावंक सोदतां. टीव्ही? ओय, टीव्ही जावंक सोदतां. जे भाशेन आमी टीव्ही सांगता, वेळ सादता, टीव्ही कितें सांगता तें आयकता. म्हाकाय जाय म्हजे आवयन बापायन म्हाका पडयल्लो, म्हजे सांग आतां वेळ सारलेलो, आनी हांव कितें सांगता तें आयकल्लें. म्हाका जाय जावंक एक मोटोर, जे भाशेन म्हजो बापूय मोटोर घेवन भोंवता, तेच भाशेन म्हाका जाय म्हजो बापूय घेवन म्हाका भोंवलोलो. म्हाका जावंक जाय भांगार, जे भाशेन म्हजी आवय भांगाराची काळजी घेता, सांडल्यार तें सोदता, तेच भाशेन हांव जिवितांत सांडटा. म्हजे मामीनूय म्हाका सोदूंक जाय. जे भाशेन मामी भांगाराची काळजी घेता, म्हाका जाय म्हजीय काळजी घेतलेली. आनी टिचर खंय रोडूंक लागली.
रोडूंक लागली ही एसे वाचून. कित्याक तो भुरगो न्हूच तिचो स्टुडंट पूण तिचो पूत आसलो. आयज ही एक काणी जायत पूण आमच्या कुटुंबाची एक रियलिटी सांगता. आमकां देवान भुरगीं दिल्यान. एका काळार आमी भुरग्यांक मागतालीं, भुरग्याचे देण्या पासून मागतालीं, पूण आयज त्याच भुरग्याक हांव म्हत्व दितां काय, एक जिविताचे देणे म्हूण सजमून ताचो बरे भाशेन सांबाळ करता काय. आयज हो विशय आमकां उलो मारता. भुरग्याचे आनी जिविताचे देणे जे देवान दिलां ताचें म्हत्व ओळखूंक, ताका मान दिवंक आनी ताचो सांबाळ करूंक. हो जरी तर विशय रुंद जायत पूण आयज आमकां फक्त हो विशय कशे भाशेन भुरग्याक मान दिवंक, हे जिविताक मान दिवंक उलो मारता. आनी किरीत भाशेन ताचे ह्या जिविताचे सुरवातेक जेन्ना तें देव रचून हाडटा आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे तें कशें रचून येवंक जाय तातूंत आमी ताका मान दिवंक जाय, ताचो सांबाळ करूंक जाय म्हूण हो आयचो विशय नियाळ करता. त्या पासत आमी हेंच जिविताची सुरवात आनी तें कशे भाशेन रचून येवंक जाय देवाचे येवजणे प्रमाणे हाचेर आमी नियाळ करतले. आतां पयले सुवातेर जिवीत देवाचें देणें हें आमी जाणा जावंक जाय. जिवीत देव रचता, मनीस रचिना. आनी त्या पासत देवाक ताचेर अधिकार आसा तें रचून हाडूंक आनी तेंच परतें व्हरूंक. मनशाक ताचेर अधिकार ना, कित्याक देव तें रचता आनी देव जाणा कशे भाशेन रचूंक जाय तें. देव लग्न जाल्ले एका दादल्याचो आनी बायलेचो हो मोगाच्या एकवटाचेर देव आशिर्वाद घालता आनी तोच आशिर्वाद घालून तोच तांचो मोगाचो एकवट एक जिवीत उत्पन्न करता. ही देवाची मांडणी. देव लग्न जाल्ल्या एका दादल्याचेर, अस्तुरेचेर, तांच्या एकवटाचेर आशिर्वाद घालता. तांकां हातयार कशी करता, इन्स्ट्रुमेंट जिवीत उत्पन्न करून. जे भाशेन ताणें संवसार रचला तेच भाशेन आतां लग्न संस्कारान एकवटान वांटो घेतली एक दादलो आनी अस्तुरी, तिवूय बी तांच्या मोगा उद्देशी, मोगाच्या एकवटा उद्देशी एक जिवीत उत्पन्न करता. आनी त्याच पासत दादल्याक आनी बायलेक प्रोक्रिएटर्स म्हणलेले आसात. देव जरी तर क्रिएटर, ती प्रोक्रिएटर. आनी ह्या जिविताचेर देव आशिर्वाद घालता. आनी कशें हाडटा तो आमी जाणात. जिवीत उत्पन्न जाता, दादल्याचो दातू जाका स्पर्म म्हणटात आनी बायलेचें तांतें जें ओवम, एग म्हणटात, तांचो मिसोड जावन देव स्वयंबा पोरमोणे जिवीत उत्पन्न करता, रचून हाडटा. ही देवाची मांडणी. देव तें रचतना काळजी घेता त्या जिविताक मान आसा म्हणून, रेस्पेद दिवंक जाय म्हणून. आनी ही देवाची येवजण. जें जिवीत देवाचें व्हड देणें ताच्या हातांतलें तें येता आनी ताकाच लागून दर एक काजार जाता तांकां यादनीक म्हणटा देवाच्या हातांतलीं भुरगीं बाळां घेवंक. कित्याक आमकां जिवीत आनी भुरग्याचें देणें फक्त देव दिता, मनीस दिना. तर तो दिता आमकां देवाच्या हातांतलीं देणें कशें दिता, गिफ्ट कसो. इट इज नॉट एन्टायटलमेंट, म्हजो कायदो, हक्क म्हजो, म्हाका जाय तें जाय ना. तें देवाच्या हातान आसा. देवाक जाय ह्या एकवटाचेर तो आशिर्वाद घातलो, थंयसर जिवीत उत्पन्न जातलें ओ ना जातलें. ती देवाची येवजणे प्रमाणे. आनी देव देणें कशें दिता, गिफ्ट कसो. आमच्या बड्डेक देखून लोक गिफ्ट दिता. आमी मागोन आरे गिफ्ट दी, गिफ्ट दी. लोक गिफ्ट दिता आपल्या उदारपणान. आनी तेंच हांगासर जाता. एका लग्न जाल्ल्या दादलो बायलेच्या एकवटाचेर देव आपलो आशिर्वाद घालता. पूण कितें जाता काय, थंयसर हे व्हडतें देणें जो देव दिता तें कुटुंबान एक खुशालकाय हाडटा. भुरग्याचें देणें, जिविताचें देणें एक कुटुंबान व्हड खुशालकायेची घोडी, ती व्हडती गिरेस्तकाय. आनी तेंच आमी आदल्या कोरान देखून पळयता. देव जायते जांचे एके भाशेन भुरग्याचें देणें नासलें, देव तांकां हें व्हडतें देणें दिता. जावं तें उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी पळयता. थंयसर अब्राहाम आनी साराक देव इजाकाचें देणें दिता. सामुएलाच्या पुस्तकान एल्कानांत आनी ताची पोतीन हान्ना जायतो तें भुरगें नासलें, देव तांकां सामुएल दिता.
लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमी जाणात एलिझाबेथ आनी जकारियासा कितलो ते भुरगे नासले उत्तर पिरायेचेर पावलेली देव तांकां भुरग्याचें देणें हें जिविताचें देणें तें आशिर्वादां आनी जितले फावटी जिविताचें देणें येता कुटुंबान ती कुशालकाय येता कित्याक जिविताचें देणें भुरग्याचें देणें कुटुंबान व्हडती गिरेस्तकाय आनी तें जेजू आयज सांगता आपल्या शिसांक सांगतना हो फेवल डिस्कोर्स कसो थंयसर तो आवयची खबर कोत्ता एक वस्तोरी भुरग्याक जल्माक दिवंक वेता तेन्ना जायतें तिका दूख लागता पेन येता लेबर पेन आवयो जाणात आसतल्यो पूण भुरगें जल्माक येता तेन्ना हें दूख सगलें वेता कित्याक तें भुरग्याक पळोवन तें देवाचें जिविताचें देणें पळोवन हें दूख सगलें वेता आनी कुशालकाय येता इतलें व्हड हें भुरग्याचें जिविताचें देणें जें कुटुंबान कुशालकाय हाडटा पूण जायते फावटी कितें तरी आड जाता आनी आयचो विशय आमकां नियाळ करूंक हुस्कायता कितें आड जाता काय भुरगें जें कुशाल हाडटलें तें दुखाची गोडी जाता एका जोडयेक आवय नाका भुरग्यां आतांच नाका देवाचें नाका जिविताचें नाका देणें नाका मागीर कितें करप ते भुरग्या वो जिविताच्या देण्याक बोंद जावप दर एका काजार जाल्ले जोडयेक हें देवान आपोवणें दिलां लग्नां एकवटान एक जातात जाल्यार तांणी जिविताच्या देण्याक उक्ती रावंक जाय पूण आमची कांय आपसुवार्थ कारणाक लागून जोडी आपुणूच जिविताच्या देण्याक बोंद जातात आनी मागीर थंयसर कशे भाशेन बोंद करूं कॉन्ट्रसेप्शन वापरून जावं ते पिल्लां घेवन कॉन्डोम हे ते वस्तू कॉन्ट्रसेप्टिव्स घेवन आमी जिविताच्या देण्याक बोंद जातात आनी देवाच्या जिविताचेर आड वेतात तें पातक जोरी तर ह्या इंतेसांवान हांव करतां म्हाका भुरगींच नाका जिविताचें देणें नाका तें जिविताचेर आड एक व्हड पातक तें आनी त्या पासत हांगासर ह्या जिविताच्या देवाचें देणें जिवीत आनी भुरगें ताचो सम्मान मान रेस्पेद आमी विभागता आनी न्हयच तें आतां म्हणटलीं एके भाशेन कोणाक नाका तें पूण जांकां देवान दिवंक ना तांचो जबाब कितें आतां काय आनी अशेंच जालें किरीत भाशेन फाटल्या 40 वर्सांनी जेन्ना विज्ञान वाडूंक लागलें मनशाच्या शिकपाची उदरगत जाली आनी जायती जाण काजारी जोडी भुरग्याच्या देण्याक आशेताली तेन्ना दोतोर म्हणूंक लागले जें देव देवाच्यान दिवंक जायना तें मनशाच्यान मोज्यान दिवंक येता दोतोराच्यान दिवंक येता विज्ञानान दिवंक येता तर आतां जो अधिकार देवाच्या हातीन आसलो आतां मनशान पदवेन तो आपणाच्या हातीन घेतलो जें देव जिवीत कुसव्यांत रोचतालो आतां तें लॅबोरेटरींत रोचूंक लागलो ह्योच धातू जावं स्पर्म जावं ओस्तरेचे तांते जावं ओवम जावं तें काडून एके भाशेन हेळ कसो एका खांश्यान तो रचूंक लागलो देव जिविताक मान दिता म्हणून काजारी एकवटान आनीक कुसव्यान तो रचून हाडटा पूण हांगासर कितें जालें मनीस आपूण देव जावंक लागलो स्टार्टेड टू प्ले गॉड आनीक हें जिविताचें देणें लॅबोरेटरीन एक वस्त कशी रचूंक लागलो आनी ह्या पासत जायत्यो असल्यो सोयिंबा आड उपाय आयले जे रोचणे जिविताचे रोचणेचेर मान दिवन थंयसर आड गेले आनी तातूंतले जायते आसात आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन थंयसर भायर लॅबोरेटरीन एक वस्त कशी थंयसर रचून हाडटात जावं तें इन विट्रो फर्टिलायझेशन ताचोच भाग तो जावं सेरोगसी हे सगळे रचणे आड उपाय जे जिविताक मान दिनात भुरग्याक जें देवाचें देणें ताका मान दिनात एक हेड कसो घेतात एक कमॉडिटी पळोवया हांगासर जेन्ना लॅबोरेटरीन जाता कितें जाता काय ती एक वस्त जाता तें जाता तेन्ना जावं ते दोतोर वोज ते रोचतात तेन्ना न्हूच एकूच पूण जायते जायगोट फर्टिलायज जातात आनी तिवूय बी जिवीत तें बेश्टो मासाचो गुडो न्ही बेश्टेंच न्ही हें मोन आसा आनी बरें तेच कुसव्यान घालतात उलोले भायर मारतात थंयसर जिविताचेर आड येयलें जिवीत काबार केलें आमच्या पदवेक लागून गर्वाक लागून आनी ताचें सांगाता जें कितें
जिविताचें देणें, भुरग्याचें देणें कुसव्यांत रचोंक जाय आसलें, फावो ती मान दितलो जागो तो आतां काश्यांत आयलो. जिवीत आतां काश्यांत तयार जाता आनी तेच भाशेन काजराच्या एकवटा भायर जाता. जंयसर एक ओस्तोरी दादलो मोगान एक जातात लग्न संस्कारान आनी त्या एकवटाचेर देव आशिर्वाद घालता. आतां तो भायर एकवटांनी पूण भायर आनी थंयसर आतां तिसरो मनीस येता. जेन्ना केरी भाशेन सेरोगसीचें आमी उलयतात तेन्ना कुसवो भाड्याक कसो घेतात. आतां लॅबोरटरींनी भाड्यांत थंयसर दितात. थर्ड पार्टी लग्नीक जिवितान भितर सरता आनी भुरग्याचो आनी जिविताचो हेड जाता. जाय तेन्ना दिवप, जाय तेन्ना व्हरप. तुजो टर्म जालो कुसव्यान धरून तुमी आतां म्हाका दिया, एक पसऱ्यार घेतलेली वस्त कशी जाता. आनी हातून जिविताचें म्हत्व बिबाडटा, सभिमान बिबाडटा. आयज हाकाच लागून हो विशय आमकां उगड आसता. जरी तर भुरग्याचें देणें, जिविताचें देण्याक ताका मान दिवंक जाय. सुरवातेकूच जेन्ना ते रचून हाडटा तें देवाची उजळी पळमणे रचून येवन थंयसर आमी मान दिवंक गरजेचें. आनी हाकाच लागून बागेवन आंतोनीचेर आमी नदर घाल्ले. बागेवन आंतोनी जिविताक आनी भुरग्यांक सदांच मान दिलो. तो जाणा आसलो भुरगें देवाचें देणें, जिवीत देवाचें देणें तें आमी राखूंक जाय म्हणून. एक ओस्तोरीकूय बागेवन आंतोनीची व्हडली भोक्त आसली. ती ताचो शर्मा आयकूंक परती परती वेताली. एक दीस आपल्या भुरग्याक पाळणेन सोडून ती गेली. बागेवन आंतोनीचो शर्मा आयकून घरा येता म्हणल्यार भुरगें तोंड जालें, मेलें, पाळणेंतूच मेलें क्रेडलान. आनी ती दुखा बरी जाली, रडोंक लागली. परती बागेवन आंतोनी बोली गेली म्हज्या भुरग्याक साल्वार कर म्हणून. आनी बागेवन आंतोनी म्हणलें भावार्थानूच तुजें भुरगें पाळणेंत खेळटा हांसता. आनी भावार्थान ओस्तोरी गेली आनी थंयसर पळयल्यार भुरग्यांक खऱ्यांनीच जिवी आसलें, तें खेळटालें. एके भाशेन बागेवन आंतोन जिवीत राखतालो. तेच भाशेन एक दीस खंय 10 भुरगे न्हंयेंत गेले खेळोंक आनी खेळटा खेळटा आसतना थंयसर न्हंयेन उदक भरलें आनी ते बुडोवन मेले. आवय बापूय आयले, हे 10 भुरग्यांची रडोंक लागलीं, बोवाड घालूंक लागलीं. आनी त्या वेळार दुखा बरी जावन कोणती बरी जावन बागेवन आंतोनीक उलो मारलो. बागेवन आंतोनीन ही तांची आवय बापायची विणवणी आयकली. ती रडटा ती पळयली आपल्या भुरग्यां पासत, तांकां जिवीत दिवचें पासत. 10 भुरगे जिवून जाले. कित्याक बागेवन आंतोन जाणा एके आवयचें बापायचें काडीच कितले भुरग्यांचो मोग करतात. आनी असलेंच भुरग्यांक मोल दिवपाचें, म्हत्व दिवपाचें, जिवीत सांबाळपाचें मोन रचून हाडूंक आयज ह्याच बागेवन आंतोनी लागीं आमी मागची गरज. आयज आमी पळयता पयल्या वाचपान तोबिताचें पुस्तक, थंयसर आमी आयकलां तोबीत आपलो पूत येता तो पळोवन. आतां पूत लग्न जालो, आपली गोरकांनी घेवन तो येता. तोबीत आपल्या पुताक पळोवन खुशाल जालो. एके भाशेन ताका दिसती पडोनासलें पूण ताका सांगलें ताचो पूत येता म्हणून. पूण ताणें काळजान आपल्या पुताक पळयलो आनी खुशाल जालो. आयज हांव म्हज्या भुरग्यांक पळोवन खुशाल जाता. ओ म्हजेर भार येता, आवय कितलीं भुरगीं, आवय त्रास अशे, तांचो सांबाळ करूंक आनी जाय. असले म्हज्या मनान असलीं भावनां येतात काय आयज नियाळ करची गरज. असल्या भावनांक लागून आयज कितलीं जाण भुरग्याच्या देण्यांक आनी जिविताच्या देण्यांचो मोत ओळखून घेवंक चुकतात काय. जिवीत देवाच्या हातांतलें देणें, पूण आयज जायते फावटी भुरगीं पेस जातात म्हणून आयज हें जिवीतूच नाटक करतात. जावं तें एबॉर्शन करून, जावं ते वेगवेगळ्यो वस्तू करून. कित्याक नाका, तांचो सांबाळ करूंक जायना. गव्हर्मेंट एक वाटेन बोवाड घालता पॉप्युलेशन वाडटा म्हणून. नियाळ करची गरज. आदीं दर एका घरान 12-13 भुरगीं आसतालीं आनी आयज फकत 1-2 जाल्यार आयज कित्याक पॉप्युलेशन इतलें वाडलें. पूण गव्हर्मेंट आमकां फटयता काय वो आमीच फटवता काय. जायते फावटी अशें जाता एका भुरग्याक आमी देव करतात. तें देवाचें देणें करूंक जाय. देव न्ही, इतलो ताचो सांबाळ, इतलें ताचें कॉन्सन्ट्रेशन की भुरगें देव जाता आनी भुरगें जें भुरगें जावंक जाय तें आवय बापूय जाता. आनी आवय बापायक मागीर त्रास पडटा आनी म्हणटा आमकां आनी नाका भुरगीं एकल्याचो सांबाळ करूंक आमच्यान जालें ना. आदी कसो सांबाळ जातलो काय. वय आतां म्हारगाय वाडला, जायते आसात फॅक्टर. पूण जें कितें देव देणें कशें दिता, देव आमकां कुरपाय दिता त्या भुरग्यांची काळजी घेवन.
आमचेर पेज जातलो, हें जातलें तें जातलें म्हणून भुरग्याक नाटक करून एके भाशेन हें व्हड वायट आमचेर घेवचें परस हे देवाच्या जिविताच्या देण्याक उक्ते रावंक गरजेचें. आयज कितलीं जोडये काजारी जोडये बागेवन नांतुनी लागीं देवा लागीं ल्हानविकायेन येता, देवा आमच्या कुसव्याचेर आशिर्वाद घाल म्हण. पूण जांकां देवान दिलां एका काळार मागतालीं देवा भुरगें दी म्हूण, आयज भुरगीं जातात म्हणून पिरगोतात. आवय नाका पुरो, एकूच पुरो आनी नाका चड. हांव देवाचेर शीण करतां आनी हाकाच लागून न्ही, जेंडराक लागून देखून जावं चेडवां जातात. आवय नाका आनी नाका, कित्याक काय जेंडराक लागून हाका लागून आमी हें जिविताचें व्हडटेपण नाकारतात काय. एक असोच बापूय तेगां दुवो जाल्ल्यो, चवथी दूव जाल्या म्हणून हॉस्पिटलान देखून वचोंक ना पडोवंक, कित्याक दूव जाल्या म्हणून. आयज असली परिस्थिती आयल्या मनीस देव जाता, गोरवान बोत्ता, एके भाशेन दिसता ताच्या हातीन आसा म्हणून. तें देवाचें देणें, हें देवाचें व्हड देणें, हें मोत ओळखून घेवंक गरज. दुसरे सुवातेर जेन्ना आमी म्हणटात भुरग्यां जिवीत देवाचें देणें, देव जाय तांकां दिता. ही देवाची येवजण आमी किकोन करची गरज ना. तांगेर जावंक ना, तांगेर जावंक ना, तांगेर जावंक ना, तांगेर कितें तरी आसा तें देवाच्या हातान आसा. जोरी तर दुसरी गजाल, जोरी तर हांव आशा हे भुरग्याच्या देण्याक जिविताच्या देण्याक उक्तो रावना, थंयसर कितें तरी आड आसा. पूण जोरी तर देवाची येवजण ना, म्हाका भुरग्याचें देणें दिवंक, तें देवाच्या हातान आसा. म्हाका द्रेत ना कोणाकूच किकोन करूं. तशें जाल्यार पवित्र सभे लागीं आनी देवा लागीं जाय तो प्रश्न करतली. जांकां देवाचें भुरगें ना ताणें कितें करचें काय? पवित्र सभा जबाब दिता, एडॉप्शन, भुरग्याक मानून घेवं. घोडी आयज घोडी देवान म्हाका भुरगें दिवंक ना, कांय कारणाक लागून जाय. कित्याक हांव एक आवय बापूय जावं ज्या भुरग्याक आवय बापूय ना ताका. एडॉप्शन इज द ग्रेट एक्ट ऑफ लव. जंयसर हांव एका भुरग्याक जाका आवय बापूय ना ताका आवय बापूय जाता. पूण आमचे समाजान जाय ते टॅबू एटॅच्ड आसात केरीत भाशेन एडॉप्शनाक लागून. फामील मानून घेवची ना, तें आमचें रगत न्ही, ना. समाज मानून घेवचो ना, तें तसलें नांवां घेतात तें तसलें, आवय तें तसलें भुरगें तें. टॅबू एटॅच्ड आसात. वो भिरांतूच आसा एके पावटी जोडयेक. हें भुरगें घोडी आमकां सांबाळ करचें ना, ना. असल्या मनान जोरी तर हांव मुखार वेता. हांव सदांच देवाचेर शिणटलों. देवान घोडी केरीत कार्याक लागून म्हाका विचून काडला जाय. हें आयज देवाचें देणें हांवें ओळखून घेवंक जाय. आनी हें सांगता आसतना केरीत भाशेन भुरग्याचे देण्याक उक्ते रावन जे देवाचे येवजणे परमणे आसात, जे देवाक जाय सैमा परमणे हें भुरगें हें जिवीत रचून येवं, ताका आमी मान दिवंक गरज. आयज विज्ञान वाडलां, शिकप वाडलां आनी मनीस म्हणटा तें कितें, पवित्र सभा शिकयता तें कितें, हें तें कितें, तें कोयर आमकां जाय तें आमी करुया. भुरग्याक नाटक करूंक जाय तें आमच्या हातीन आसा, आमच्या हातीन अधिकार आसा. भुरग्याक कशें जल्मा काडूंक जाय, लॅबोरेटरीन प्रिपेर करूंक तें आमचेर आसा. आमकां कोण नाका सांगूंक, जावं तो देव जावं ती पवित्र सभा ना. आनी पवित्र सभा भुरग्याचें व्हडटेपण, हें जिविताचें व्हडटेपण ओळखूंक घेवन 1987 वर्सा वातिकाना भुरग्याचे जिविताच्या देण्याचेर, भुरग्याच्या देण्याचेर तें कशे भाशेन राखचें सांबाळचें ताचेर शिकवण दिली. कितें भाशेन कांय दाखले आसात, दोनूम विते हातूंत आमकां सांगता. पूण क्रिस्तांव कशीं आमी तें मानून घेवंक जाय. कित्याक जिवीत देवाचें, देवाक अधिकार आसा आनी आमी फक्त ताचो सांबाळ करूंक जाय. ह्या भुरग्याच्या देण्याक, जिविताच्या देण्याक मान दिवंक, सन्मान करूंक आमकां आयज देव उलो मारता. बागेवन नांतुनी लागीं मागुया. होच तो देव जेजू क्रिस्त जिवीत दितलो देव, जाणें आमकां आमचे कुसवे घोडी कुसव्याचेर आशिर्वाद घातले जाय, भुरग्याचे देणें कुटुंबान फावो केलां जाय. होच देव हांगासर आल्ताराचेर येतलो. भुरग्याचें आनी जिविताचें देण्याचें मोत ओळखून घेवंक, तें सांबाळूंक दर एकल्याक कृपा मागुया. सगलीं उबी रावया. हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी खेरीतपणी आधुनीक काळाक लग्नाचे तयारे वेळार शिकवणे वरवीं भुरगे देवाचे व्हडले देणे म्हूण आनी हे देणे देवाचे येवजणे प्रमाणे
स्विकार करचे म्हूण समजावं तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. लग्न संस्कार जोडल्यांनी भुरग्याचे देणे स्विकारूंक आनी स्वयंभा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण मानून घेवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. ह्या त्रेझेनाक आपले इंदेसांव भेटयतल्या मिस्टर अँड मिसेस कोसिसा फर्नांडीस तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन देवान आपलो आशिर्वाद घालो म्हूण आनी तांणी मागलोले उपकार तांकां फावो जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. तोळ बापा कालतिकान तुजे फुडें मागणी दवरलें तुवें आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C30 पेज 41. C30 पेज 41. सगळीं उबी रावया. म्हजे बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्गीच्या बापा, भोगतीन तुजी सेवा करूंक भाग्यून आंतोनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटूंक आमी आयला. जिविताचे आनी भुरग्याचे देण्याचे मोत वडकून घेवंक ते राखूंक सांबाळूंक तूंच आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सर्वताय जो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्याक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुजे विस्वासी मोगाची तूं आमकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्या. तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतर. देखून सगळ्या देवतांनी भोगतां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgi tuka soizo
उंचोर्गी तुका जोय जोय सर्वे स्पोराची nawi eta takazoi, sorbe sporaci nawi eta takazoi, unsorgituka zoi zoi, unsorgituka zoi zoi. बापा परस्त पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परीन जेवण जातूच ताणें खाल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्यान सासणी कोराराचें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात सगळीं उबी रावया भावार्थाचो गूट पोरगोटू हुंया Sophia Jesu, tuje moronami soboroka. Sophia Jesu, tuje punorchi von porgota. Sophia Jesu, tuja elia, ami बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावकले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रोगोशतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा की प्रितमेचे विस्तारलेचे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेन बापा फिलिप नेर आमचे गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जन्मपणाचो बरवस धरून मेल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांचे पोरजुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्ले आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समरुपतात कोण पिणीत आसात नोकरी सोदतात भुरग्याचे देण्याक आशेतात कितें भाशेन आमच्या कुटुंबान आसले भुरग्याची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती बागयोन दरमता बागयोन तांतून बागयोन एफ्रेम आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटत तांचे सांगता तुजी मी मागोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सुरवणाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीर धरून म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र आसा तुजें राज तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आमकां आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वस आनी आमकां तारणांत पडून दिवं वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन नोत्रेकता तर आमकां जीव दार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आगांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सुबेच्या भारताची दिश्टका आमची कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना
Sumia Shanti Sudankal Tumche Soviasu, तुमचे सवे आसूं Ekamekag Mogan Shanti Diat. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सोम्या धर्माची भितर येवशाक म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आमी क्रिस्ताची खूड शो मेरेन सगळे उबी रावतले. Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. कोमिन्यावच्या वेळार आमी गायन घेवया D31 पेज 64 D31 पेज 64 Kalsan nam chara
सान आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो प्रार्थना मोगाळ आणि विश्वासी बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणाच्या बोडान बागेवन आंतोनीची देख घेवन तुज्या मोगान सदांच ती रावंक आमकां फावो कर जिविताचे आनी भुरग्याचे देण्याचे मोत वळखून कुटुंबान आमच्या भुरग्यांचो सांबाळ करूंक तांकां राखूंक तूंच आमकां कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं मातशें बसुया कालच्या दिसाक तुमचें मोगाचें दोरमदान जालां 1,85,000 रुपया ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान बागेवन तांतून उदेशी भरपूर आपलो आशिर्वाद घालचो किरीत भाशेन हें तुमचें उदारपणान केल्लें दोरमदान आमची इगोर्जेच्या बऱ्या कामा पासत आमी तें वापरतलो आनी ही आमची हांगासर बरी सुवय पाद विगाराची टू बी ट्रान्सपरंट वीथ अकावंट जे तुमी मोगान दिल्लें तें आमी तुमकां कुडीत करता तें तुमचें आनी ह्या पासत आमी तुमकां दिनवासता किरीत भाशेन तुमी मोगान दितात म्हणून आनीक त्या पासत आमचोय बी एक हुस्को जाता आनी किरीत भाशेन पाद विगाराचोय हुस्को जाता जी कोण येतात हांगासर तांकां बरी सुविधा मेळूं त्या पासत जावं ते उदकाची बांदाबूस जावं ते थंयसर तुमकां बरे भाशेन मिसान वांटो घेवंक हो आमचो हुस्को कित्याक तुमी आमचें बरें चिंततात आनी आमी तुमचें बरें चिंतूं ही आमकां संदी त्या पासत देव बरें करूं तुमकां किरीत भाशेन तुमी उदारपणान मोगान तुमचें धर्मदान करतात म्हणून कोणाकूय जरी तर मिसां दिवंक जाय वो इगोर्जेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफीस उक्तें आसतलें थंय तुमी वचून दिवचें मिसा उपरांत सुविनियर रूम उक्तो आसतलो तुमकां धार्मीक वस्तू जाय जाल्यार थंय मेळटात स्वताचे भाशेन आमचें पार्किंग मांडावूड जावं ती 2 व्हिलर्स हांगासर आमच्या कंपाउंडांत आनी 4 व्हिलर्स थंयसर पार्किंग लॉटांत आमी करतात जीं कोण दुयेंत पिडेंत आसलीं तुमी तांकां घेवन येतात तांकां थंयसर शिमितेरीन वाटेर आसलेल्या कॉरिडोरांत तुमी थंयसर तांकां दवरचें थंयसर रॅम्प आसा तांकां चडूंक सोंपें जातलें आमची फिरगोजीन उस्तुऱ्यांचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात आनी ते आपणे रांदलेल्यो नास्तो जावं दुसऱ्यो वस्तू घेवन आमच्या बँड स्टँडांत आसात तर तुमी त्यो घेवन तांकां आदार दिवचो तुमची गुमसारां आयकून मुणयारी आसतले मिसा भायर आनी मीस चलतना लेगून आमची गुमसारां चालूच आसतलीं गुमसदोर ते वाटेन आसा त्या कॉरिडोरांत तुमी चोत्राय दवरची सालिगांवचे सेमिनारीच्या रितुरांत सेमिनारी पासोर डोनेशन कुपन धाडलें आमची वॉलंटियर्स इगोचे भायर बसून आसा तुमचे कडेन मागता तुमची फूल ना पाकडी दिवन एके भाशेन आमचे सेमिनारीक सालिगांवचे सेमिनारीक तुमचें उदारपण दाखोवचें देव बरें करूं सगलीं उबी रावया सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा बागेवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी बागेवंत आंतून तुज्या नांवान तुजे विणवणी देवान केलोली वेजमितां आयकून व्हडा बोरवाशन हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता नोमान तुका बागेवंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोर नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोरमदुता खोर म्हजें जिवीत निथोळ निर्मळ बोर म्हजें मौन जाणवाय पेटोय म्हजें काडीस प्रिती मोगान आनी चोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतर होरगोठूंक म्हाका शिकय हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उचीर ओडकून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काडीस तुका उक्तें करता तुजे विंगेंत आयलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता बागेवंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणदारां तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हज्या हुस्क्या आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आखांत पडय
तुजे विंगेंद असल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गोरजोक ट्योको आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागयून थांबून तुकावलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणूनय पूण हांगा सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजूती एकाल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोळाय आनी खोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीकाय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोंतीन जीव सारकेले बरे गवडी ते जावं निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कोर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243. U25 पेज 243.